नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या याच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. सर्वोच्च न्यायालयात वक्फ कायद्याक स्थगिती दिवपाक दिलो न्हयकार. हो कायदो लोकशाय घडणूक करपाक आदार दितलो अशें सांगत केंद्र सरकारान ह्या निर्णयाक दिलो येवकार. विकसीत भारता खातीर एआय आराखड्याचो अहवाल नीती आयोगान केलो सादर. उदरगत हाडपा खातीर एआय सहाय्यक तंत्रगिन्यानाच्या वापराचे अर्थमंत्र्यांनी केलें आवाहन. सुमार 40,000 कोटींच्या उदरगतीच्या कामाचो बिहारांत बसयलो बुन्यादी फातर. राजद आनी काँग्रेस ह्या घुसखोरांक मजत करपी पक्ष म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका. म्हादय विशयी साबार मागण्यांसयत म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्यांची घेतली भेट. फावो ते सहकार्य करपाचे मुखेलमंत्र्यांनी दिलें आश्वासन. सीआयआय जहाज बांदणी आराखडो 2037 अहवाल सादर. संवसारीक पावंड्यार भारताक फुडें व्हरपा खातीर भारताचें फुडारपण म्हत्वाचें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय. पळोवया खबरो विस्तारान. सर्वोच्च न्यायालयान वक्फ कायदो स्थगीत करपाक न्हयकार दिला, पण वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025च्या तरतुदींक स्थगिती दिल्या. वक्फ म्हण मालमत्ता समर्पीत करचे पयलीं व्यक्तींक 5 वर्सां मुसलमान आसचो पडटलो हें कलम स्थगीत केलां. राज्य सरकारान अश्यो अटी थारावपा खातीर नेम तयार जाय मेरेन हें कलम स्थगीत उरतलें असो निकाल सर्वोच्च न्यायालयान दिला. Any work has to be taken by the government, or the possession has to be taken back. That the procedure laid down in the Waqf Act, including the amendment of the Waqf, that procedure has to be followed by the tribunal as well as by the Honorable High Court. So after judgment of the tribunal only, that order can be given effect to. So that is the very clear order today by the Honorable Supreme Court, and very important order that those works are now has to be registered, meaning thereby those works which are not registered, they will not be treated as work property. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक येवकार दितना वक्फ दुरुस्ती कायदो 2025 अदीक घटमूट करपाक मजत जातली अशें सांगलें. ह्या कायद्याक लागून देशांतल्या मुस्लीम बांधवांक आदार मेळटलो अशें तांणी मुखार सांगलें. विकसीत भारता खातीर should help us give solutions for better city urban areas which exist and for newer urban centers that we may plan. I think we need to have a greater understanding that AI probably is capable of giving us in situ solutions without having to remove people from where they are, but keep them there, but give them the solutions which has been waiting for decades. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला भारत नेटार मुखार सरता. समावेशी आनी घटमूट तंत्रगिन्यानाच्या बळग्यार आयज भारताची उदरगत शक्य जाला अशें म्हायती आनी तंत्रगिन्यान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. Semiconductors, electric vehicles, biotech, some of the most complex engines, quantum, rare earth, and a few more. These are technologies which we will have to master. We'll have to adopt, we'll have to develop talent pipeline, and we will have to make sure that we remain in the frontier. And over a period of last few decades, the biggest change which has happened and the biggest factor which has joined this constellation of technologies is AI. AI is also going to fundamentally change the way we work, the way we live. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आभासी प्रणाली वरवीं बिहारांत सुमार 40,000 कोटी रुपया गुंतवणुकीच्या विकास प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर आनी उक्तावण केलें. बिहारांतल्या पूर्णिया जिल्ल्यांत आयोजीत जावपी एका भौशीक सभेक तांणी संबोधीत केलें. नव्यान बांदिल्लें पूर्णिया विमानतळ आनी थंयच्या विमान सेवेचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. बिहारांतल्या राष्ट्रीय मखाना मंडळाचें उक्तावण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या मंडळा वरवीं मखानाची निर्मिती, नव्या तंत्रगिन्यानाचो विकास, पिकाचें वेवस्थापन तशेंच पिकाची विक्री, निर्यात आनी हेर विशयांचेर मंडळ काम करतलें. उर्जा क्षेत्रांत प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं भागलपूर पंती वाठारांत येवपी 2400 मेगावॅट थर्मल पॉवर प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयलो.
जोगपानी आणि दानापूर ह्या वाठारात धावपी वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेची सुरवात प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली. ह्या वेळार बिहाराचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुखेलमंत्री नितीश कुमार आणि मंत्रिमंडळाचे हेर वांगडी हजर आशिल्ले. सभे वेळार उलयतना बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार प्रधानमंत्र्यांचे उपकार मानतना एनडीए सरकाराच्या कार्यकाळात राज्याची उदरगत जाल्या हाची ताणें पुष्टी केली. एक तो है बिजली रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है. साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है. खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है. अभी सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है. इन सभी योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा. इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भौशीक सभेक संबोधित करतना बिहाराच्या विकासा खातीर सरकाराची कटिबद्धता उक्तायली. आरजेडी आनी काँग्रेसीचेर टिका करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी विरोधी पक्ष घुसखोरांक मजत करपाचो आरोप केलो. कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं. ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं. लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं. ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो. जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा. घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है. जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं. आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसं विसर. नमस्कार, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, फिल्म और टेलीविजन जगत का कलाकार. हमारी संस्कृति और कला और साहित्य का निरंतर अवलोकन करने वाला चैनल दूरदर्शन, जिसने हमेशा से भारतीय सभ्यता और परंपराओं को जीवित रखने का सार्थक प्रयास किया है. दोस्तों, समृद्ध भारत और जन जन के भरोसे का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन, जिनका 15 सितंबर को स्थापना दिवस है, दूरदर्शन के वार्षिक महोत्सव पर कला, संस्कृति और सभ्यता से सुसज्जित विशेष कार्यक्रम शब्दांजलि को देवांचल की प्रेम कथा के कलाकारों की तरफ से अभिनंदन और सुरेंद्र पाल सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई. मैं मुश्ताक खान. समृद्ध भारत और जन जन के भरोसे का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन, जिसका स्थापना दिवस 15 सितंबर है, दूरदर्शन के वार्षिक महोत्सव पर कला, संस्कृति
और सभ्यता से सुसज्जित विशेष कार्यक्रम शब्दांजलि को देवांचल की प्रेम कथा के सभी कलाकारों की तरफ से अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। विसा उपरांत मुख्य येवकार पळोवया मुखावेले खबरो। म्हादय बचाव अभियानाचे वांगडी आदल्यो मंत्री निर्मला सावंत, प्राध्यापक प्रज्वल साखरदांडे आणि पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन म्हादय विशयाचेर चर्चा केली। बसके उपरांत म्हायती दितना म्हादय बचाव अभियानाच्यो मुखेली निर्मला सावंत हांणी म्हादय विशयाचेर न्यायालयीन सुनावणी बेगीनच जावची, तशेंच कणकुंबी भांडुरा वाठाराच्या निरीक्षणा भेटे वेळार सुरक्षा दिवप आनी हेर विशयाचेर मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा जाली अशें सांगलें। तशेंच अधिकाऱ्यांक हे विशींच्यो सूचना मुखेलमंत्र्यांनी दिल्यो अशी माहिती लेगीत तांणी दिली। प्रोफायल आसात तांणी बदलल्या कर्नाटका गव्हर्मेंट ती पळोवपाक लागून तांणी एरियल सर्वे करची। आमी ताका अशेंय सांगला की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आसा ताणें एक फिक्स डेट घेवपाची केसीची आनी ती पुराय केस मागीर त्या दिसा जावपाची, म्हणजे परतो वचपाचो येवपाचो खर्च जावचो ना आनी मॅटर वील बी सेटल वन्स फॉर ऑल। आतां पळय, ज्या मनशाक अनुभव आसा म्हादयचो अशा मनशाक अपॉयंट करचो आनी ताका अशें डेजिग्नेशन दिवचें किंवा ताका अशें प्रमोशन दिवचें की जो वील रिप्रेजेंट द केस when the matter comes with the tribunal or when he has to discuss the matter with the government of Karnataka. पर्यावरण तज्ञ आणि म्हादय बचाव अभियानाचे फुडारी राजेंद्र केरकर हांणी अभियानाच्या मागणेविशीं सविस्तरान सांगलें। आम्ही काही मागण्यो केल्यो की आमची जी म्हादयची केस जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयान सुनावणी घेवपाक जाय, तर त्याच्या खातीर सरकारान आपूण विशेष प्रयत्न करपाक जाय। त्या शिवाय कशें आसा की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो आसा तो जर दिल्लीचो आसलो जाल्यार तो व्यवस्थीत रित्या तो विशय हाताळूंक शकता आनी सुप्रीम कोर्टा कडेन जेन्ना गरज आसा तेन्ना तो गोंयचे प्रतिनिधी करपाक शकता। ती मागणी केली। मागीर एरियल सर्वे त्या पुराय वाठाराची जावची म्हणून आमी मागणी केली आनी आमचे जे केंद्रीय वन पर्यावरण आनी हवामान बदलाचे मंत्री आसा भूपेंद्र यादव, तर तेंची भेट जावची, तांकां भेट घेवन आमी आमचो विशय जो आसा म्हादयचो जो डॅमिंग एंड डायवर्शनाचो विशय आसा तो मांडचो, हेच्या खातीरूय आमी मागणी केल्लेली आसा। आपलें सरकार ह्या विशयाचेर सकारात्मक आसा आनी म्हादय अभियानाक फावो तो आदार दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हादय आंदोलनाची निर्मला सावंत, राजेंद्र केरकार आनी सगळे जाण म्हाका मेळपाक आयिल्ले। हांव आनी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर आशिल्ले, तांच्यांनी काही गजाली ज्यो सरकाराक सजेस्ट केल्यो आमी तेंच्या इन कन्सल्टेशनान आसा। वॉट एवर द थिंग्स आमी रिगार्डींग एजी आनी बाकीचे एडवोकेट हांच्या कडेन डिस्कस करतले। वी आर व्हेरी, हांव पयलीं पासून जें सांगता, वी आर व्हेरी मच सिरियस। तेंच्यांनी सांगलेल्यो गजाली आमच्या तकलेन आसात आनी आमी त्यो ऑलरेडी कन्सिडर पयलीं केल्ल्यो। तेंच्यांनी सांगलां की अपॉयंटमेंट फिक्स करना, हांव बाकीचे सगळे सिच्युएशन्स तेंच्यांनी एनवायरमेंट मिनिस्टरांनी अपॉयंटमेंट मागल्या, मात तेंच्यांनी जो मागीर प्रोटेक्शन आपल्याक घेवचो ते म्हादय ट्रिब्युनलांनी पयलीं परमिशन दिवपाक जाय, मागीर प्रोटेक्शनाचो विशय आमी त्या पयलीं म्हादय ट्रिब्युनल शूड अलाव। सीआयआय जहाज बांधणी आराखडो 2037 अहवालाचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकी अनावरण जालें। टिकाऊ जहाज बांधणी शिखर परिशद 2025 ह्या कार्यावळी वेळार गोंय राज्याक हरीत आनी निर्यात चालीक लायिल्लें जहाज बांधणी केंद्र म्हण स्थापन करपा विशीं गोंय राज्य एक नवो अध्याय सुरू करता। भारतीय उद्देग संघटनेचो रणनीती अभ्यास हे विशीं नवो आराखडो तयार करतले। संवसारीक पावंड्यार भारताक 20व्या क्रमांकावेल्यान 10व्या क्रमांकाचेर हाडपा खातीर गोंयचें फुडारपण म्हत्वाचें थारतलें। ह्या वेळार गोंयचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांचे सयत बंदर जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग राज्यमंत्री शंतनू ठाकूर, सीआयआय गोंय राज्य मंडळाचे मुखेली अर्जुन चौगुले आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हे विशीं अदीक म्हायती न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। All over India, आमचो more than 50% of the share of Goa's in the country's shipbuilding हातून भितर आसा। आमकां जाय shipbuilding maritime board, जाणे करून आमकां नवी टॅक्नोलॉजी जगाचेर आसा, नवे एक्सपर्टायज आसा, तांकां गोंयान हाडपाचे। आमकां एक कार्बन फुटप्रिंट्स जे जनरेट जातात बिकॉज ऑफ द कन्वेन्शनल फ्युअल्स
वी नीड टू रिप्लेस इट विथ द ग्रीन फ्युअल्स लायक कितें सोलर म्हणून आसतले किंवा बाकीचे जे कॉन्सेप्ट आसात ते आमकां एक्सप्लोर करपाक जाय आनी गोंयान भितर आमकां बरो ह्युमन रिसोर्स तयार करपा खातीर आमकां डिग्री कोर्स जाय आमकां शिप बिल्डींग इन्स्टिट्यूट वीच इज देर इट इज प्रोवायडींग best of the human resource as of today, but beyond that we need more expertise so that invite आमचे जे भायले इन्वेस्टमेंट आसात ते गोंयान भितर येवपाक जाय आनी ते इन्वेस्टमेंट येतलो जर जायत वी हॅव टू स्ट्रेंथन हाजे खातीर मॅरिटायम बोर्ड वो आसा इट वील एक्ट एज अ नोडल एजन्सी आनी ते पळयतले एक म्हणजेच इनवायटींग द बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फॉरेन एज वेल एज फ्रॉम अदर स्टेट्स टू गोवा. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या वावराची तोखणाय करून ही संस्था स्वयंसेवी कृती आनी संकश्टांतल्या लोकांक आशा दाखोवपी मानवतावादी सेवेची तत्वां मुखार दवरता अशें सांगलें. राजभवनात आयोजीत भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीच्या वर्सुकी सामान्य बसके वेळार राज्यपाल उलयताले. ह्या वेळार सोसायटीचे वांगडी स्वयंसेवक विद्यार्थी पदाधिकारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भारतीय रेड क्रॉस सोसायटीचे मुखेली गौरीश धोण हांणी 2024 ते 2025 वर्सुकी नियाळ सादर केलो. तशेंच गोंय प्रशासकीय अहवालाचेर चर्चा जाली. आचार्य देवव्रत हांणी महाराष्ट्राच्या नव्या राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतलो. तांणी संस्कृत भाशेन राज्यपाल पदाचो सोपूत घेतलो. CP राधाकृष्णन हांणी उपराष्ट्रपती पदाच्या वेंचणुकेंत वांटो घेवपा खातीर महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाचो राजिनामो दिल्या उपरांत हें पद रितें आशिल्लें. मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर हांणी हेर राज्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत नव्या राज्यपालांक सोपूत विधी दिलो. ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसो. दूरदर्शन से मेरा रिश्ता पिछले 40 सालों से है. जिंदगी, कथा सागर, पंखों से पंजों तक, घुटन, साहिल, मंगलसूत्र और अब ये नया शो मेरा देवाचल की प्रेम कथा. इन 40 सालों में मैंने तकरीबन 14 शो किए दूरदर्शन पर और लोगों ने बहुत मुझे प्यार दिया और दूरदर्शन की वजह से मुझे ख्याति प्राप्त हुई. खैर, आगे बढ़ते हैं. देखिए, दूरदर्शन जो है ना, महज एक एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है. ये हमारे देश का प्रतीक है, हमारे समाज का आईना है ये. और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये शहर की इमारतों में भी देखा जाता है और ग्रामीण घरों में भी देखा जाता है, बड़े चाव से देखा जाता है. और एक और अच्छी बात है कि दूरदर्शन के हर शो में ना समाज की मर्यादा और उनके संस्कारों का ध्यान रखा जाता है. डीडी का शो एक पिता अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकता है, एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के देख सकता है और इसमें किसी को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं होती, कोई अपशब्द नहीं होता इन शोज में. बहुत क्लीन नीट क्लीन शोज होते हैं ये और सभी इसे बहुत एंजॉय करते हैं. अब आते हैं मुद्दे पे. 15 सितंबर को दूरदर्शन की 66 सालगिरह है जिस दिन दूरदर्शन क्रिएट हुआ था और हम सब बड़े चाव से इसे सेलिब्रेट करेंगे. मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और देवाचल की प्रेम कथा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं. सो हैप्पी बर्थडे दूरदर्शन. विसा उपरांत तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. स्वतंत्र दिसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी लाल किल्ल्या वेल्यान फुडले पिळगे खातीर GST सुदारणेची घोशणा केल्ली. 3 सप्टेंबराक GST कावन्सिलांक नागरिकांची जीण सोंपी करपा खातीर जायत्या क्षेत्रांनी कराचे दर उणे केले. हाका लागून सामान्य मनशान सुटकेचो श्वास सोडलो. सणाच्या हंगामा आदी GST सुदारणाक लागून सामान्य मनशाचेर कराचो भार उणो जाला आनी देशाची अर्थवेवस्था सुदारपाक मजत जातली अशी आस्त नागरिकांनी उक्तायल्या. अभी तो GST में हमारे भारत सरकार ने जो सुधार किया है, जो नई GST ला रही है, इससे सबसे पहले तो हमारी जो जनता है, जो हमारे उत्पादक हैं,
और आम जो उपभोक्ता हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी की दरों को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, सरलीकरण किया है। और सरलीकरण से अब यह होगा कि जो आने वाले समय है उसमें हमारा उत्पादन बढ़ेगा और हम जो विदेशों पर बहुत चीजों पर निर्भर थे, खास करके अभी जो वर्ल्ड का दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा था, तो इससे जो है हमारा जो है निर्यात बढ़ेगा, आयात कम होगा। भारत सरकार और राज्य सरकार को हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जीएसटी दरों में कमी करके बहुत ऐतिहासिक फैसला लिया है। जीएसटी दरों में कमी होने के कारण रोजमर्रा की जरूरतों के सामान कीमतें घटेगी, जिससे उपभोक्ताओं को, आम जनता को भी बहुत फायदा पहुंचेगा और व्यापार जगत की निर्णय व्यापार को प्रोत्साहन देगा। इससे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग जो होते हैं उनको मजबूती मिलेगी, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे आम उपभोक्ताओं को बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। अभी आगे त्यौहार का सीजन आ रहा है, जिसमें जो भी खरीदी होगा उसमें सब में टैक्स कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी लोगों को, आम जनता को इसमें फायदा मिलेगा। मैं इस केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ। झारखंडातल्या हजारीबाग हांगा नक्षलविरोधी कारवायेत सीआरपीएफच्या कोब्रा बटालियन आणि झारखंड पोलिसांच्या संयुक्त पंगडान व्हड यश मेळयलां। ह्या कारवायेत 1 कोटी रुपयाचें इनाम आशिल्लो कुकर्मी नक्षलवादी सहदेव सोरेन हाका मरण आयलें। तशेंच सोरेन हांच्या वांगडा आशिल्ले रघुनाथ हेम्ब्रम आणि बिरसेन गंजू ह्या दोगांक लेगीत मरण आयलां। ह्या कारवाये उपरांत उत्तर झारखंडांतलो नक्षलवाद पुराय नश्ट जाला। ओमप्रकाश आर्यल हांणी आयज नेपाळचे घर आनी कायदो मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। जनहिताच्या मुद्द्याचेर सक्रीयपणान कायदेशीर लढो दिवपी म्हूण आर्यल हांची वळख आसा। ते भायर काठमांडूच्या महापौराचे ते कायदेशीर सल्लागार आसात। श्री रामेश्वर खनाल हांणी लेगीत अर्थमंत्री म्हूण आयज सोपूत घेतलो। 3 दशकां सावन अदेक भौशीक सेवेत आशिल्ले रामेश्वर खनाल हांकां सहकारी उदरगत महसूल धोरण, अर्थसंकल्प नियोजन, भौशीक खरेदी आनी महसुलाचो आदार घटमूट करपाचो व्हड अणभव आसा। तशेंच श्री कुलमान घिसिंग हांणी उर्जा मंत्री म्हूण सोपूत घेतलो। नेपाळांत बरे तेंपासून सुरू आशिल्ली लोड शेडिंग पद्दत सोंपोवपाचें काम तांणी केलां। वर्सान वर्स नेपाळ वीज प्राधिकरण लुकसाण करपी संस्था आशिल्ली मात कुलमान हांच्या फुडारपणा खाला ताची अर्थीक स्थिती बरीच सुदारल्या। आंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तींत भारताक दुसरें भांगरा पदक फावो जालें। भारताच्या मीनाक्षी हुडा हिणें भांगरा पदक मेळोवन बायलांच्या 48 किलो गटांत भांगरा पदक मेळयलां। मीनाक्षीन कझाकिस्तानाच्या नाझीम हिका 4/1 अशा गुणांनी हारयलें। हाचे पयलीं भारताच्या जास्मीन हाणें 57 किलो गटांत भांगरा पदक मेळयिल्लें, जाल्यार नुपूर हिणें रुप्या पदक आनी पूजा राणी हिणें कांस्य पदक मेळयिल्लें। अशे तरेन भारतीय पंगडान आंतरराष्ट्रीय मळार बॉक्सिंग सर्तींत आपलें वर्चस्व राखलां। पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 26.8 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आतां मेरेन राज्यांत 2965 किलोमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती पणजी वेधशाळेन दिल्या। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। सर्वोच्च न्यायालयान वक्फ कायद्याक स्थगिती दिवपाक दिलो न्हयकार। हो कायदो लोकशाय घटमूट करपाक आदार दितलो अशें सांगत केंद्र सरकारान ह्या निर्णयाक दिलो येवकार। विकसीत भारता खातीर एआय आराखड्याचो अहवाल नीती आयोगान केलो सादर। उदरगत हाडपा खातीर एआय सहाय्यक तंत्रगिन्यानाच्या वापराचें अर्थमंत्र्यांनी केलें आवाहन। सुमार 40,000 कोटींच्या उदरगतीच्या कामांचो बिहारांत बसयलो बुनयादी फातर। राजद आनी काँग्रेस हे घुसखोरांक मजत करपी पक्ष म्हणून प्रधानमंत्र्यांनी केली टिका। म्हादय विशयी साबार मागण्या सयत म्हादय बचाव अभियानाच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्यांची घेतली भेट। फावो ते सहकार्य करपाचें मुखेलमंत्र्यांनी दिलें आश्वासन। आणि सीआयआय जहाज बांधणी आराखडो 2037 अहवाल सादर। संवसारीक पावण्यार भारताक फुडें व्हरपा खातीर भारताचें फुडारपण म्हत्वाचें न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात।
तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान ह्यो खबरो हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.